गोंतक टीव्ही शेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडटा आनी हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कासावली मोल्या प्रवासी बस म्हाल व्हरपी ट्रक आनी मोटारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दोगा जाणांक मरण, ट्रक ड्रायव्हराक जागेरूच आयिल्लें मरण जाल्यार बस चालकान आयज उपचारा वेळार सोडलो जीव। नोकरी दिवपाच्या आयस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या लोकांक तोपी घालपी प्रिया यादवाक कोल्हापुरांतल्यान अटक, फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन आशिल्ली फरार, तपास सुरू। बोटधन्यांनी नुस्तें विकून पयशे कमोवचे न्ही तर कामगारांच्या भलायकेची घेवची जतनाय, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें आवाहन, कुटबंद जेटीचे केले उक्तावण। अंदूचो सुवाळो भव्य प्रमाणात करपाचो सरकाराचो निर्णय। आयतारा सान फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशन सुवाळ्याच्या समितीची जाली बसका, 90% काम जालां पुराय, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची माहिती। नो डेव्हलपमेंट झोनात आशिष नेहरान केल्ल्या रस्त्यावेल्यान तापली केशीची ग्रामसभा, शेल्डेच्या ग्रामसभेत ऑडिट, अतिक्रमण आनी बेकायदेशीर दोंगर कापणी विशय आयले चर्चेक, तर कारापूर सरवण ग्रामसभेक उणो प्रतिसाद। आनी जागो कमी आशिल्ल्या कारणान पणजेच्या नुस्त्या बाजारांत जाता अडचण, पार्किंगूय सामकी नाशिल्ल्यान लोक मेळत थंय गाडयो लावन येतात मार्केटात। आता खबर विस्तारान। पोरणे गोयचे सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या एक्सपोजिशन सुवाळ्याची सगळी कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातली। आता मेरेन 90% कामां पुराय जाल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर डॉ सावंत हांच्या फुडारपणाखाला बसका जाली। बसकेक पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर हाजीर आशिल्ले। अंदूचो सुवाळो भव्य स्वरुपाचो जातलो, येरादारी खातीर कदंबा बशींची व्यवस्था केल्या। रस्ते हॉटमिक्स करपाची कामां आनीक 8 दिसांनी पुराय जातली। सगळ्या कामांची गती समाधानकारक आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनचे रिव्ह्यू घेवपा खातीर हांव आयिल्लो। सेंट फ्रांसीस झेवियर सेक्रेटरीएट जी रेडी केल्या तातूंतल्यान जो आलेक्स बाब रेग्युलरली आनी संदीप जेकीस जे रेग्युलर रिव्ह्यू आनी फिल्डाचेर कंटिन्युअसली आसता, पण ओवरऑल कामाचो रिव्ह्यू घेता आसतना ऑलमोस्ट तशें 90% काम जे आसा पळय ते पुराय जायलेलें आसा। उरलेलें काम एक 5% थोडे कडेन कितें उरलां तें 15 तारखे पर्यंत सगळें काम जे आसा तें पुराय जातलें। PWDचे आसतले, पुलीस आसतले, फायर आसतले, मेडिकल एमर्जन्सी आसतले, कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आसतले, हे सगळें काम 15 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय जातलें। एकंदर एक परत एकदा रिव्ह्यू पळोवपा खातीर 17 किंवा 18 तारखेर परत एकदा येवन रिव्ह्यू घेतलो आनी पळयतलो। म्हाका दिसता दर फावटीच्या पेक्षा हे फावटीचें एक्सपोजिशन हें आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक इजिली एसेसेबल, त्या खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हणजे फ्रॉम कदंबा बस स्टँड मडगांव पणजी हाच्या कडल्यान येवपी जे पिलिग्रिमेज आसा तांच्याय खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज ह्याची वेवस्था जी आहा पळय ती कदंबा कडल्यान करता। सो ऑलमोस्ट सगळी तयारी पुराय जावपाक येयल्ली आसा। ताची बाकीचे रुटीन जी आमची सगळी एक्सपोजिशनची सेक्रेटरीएट टीम जी आसा पळय ती कंप्लीट करीत आसा। खात्री आसा की पुराय जाता। पावस काल सुद्दां पडला बरोबर आहा, हे कंप्लीट करपाक तेय घेतलेले आसा। रिबंदर रोड आसा तो बाकीचो चिंबल रोड आसा, हे जे आसा पयलीं फुडल्या 8-10 दिसांत ते पुराय कंप्लीट जाता। 15 तारखे पर्यंत सगळें जातलें। अपेक्षे प्रमाण नो डेव्हलपमेंट झोनात आशिष नेहरान केल्ल्या रस्त्यावेल्यान केशेची ग्रामसभा तापली, पूण नो डेव्हलपमेंट झोनात आशिष नेहरान केल्ल्या रस्त्याच्या कामाक पंचायतीन परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचें सरपंच डिक्सन वाझ हांणी ग्रामसभेत सांगलें। नो डेव्हलपमेंट झोनात आशिष नेहरान केल्लो रस्तो रोमी कोंकणी, म्हादय आनी गोंयाक खास राज्याचो दर्जो हे विशय आयतारा जाल्ले केळशी ग्रामसभेत चर्चेक आयिल्ले। सरपंच डिक्सन वाझाच्या कोतान पंचायतीन रस्तो करपा खातीर आशिष नेहराक कसलीच परवानगी दिवंक ना। ताणें पंचायतीक कळय नासतना हे काम केलां खंय, हे विशीं आपणे गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाक बरयला। आतां प्राधिकरणान योग्य ती कारवाय करची अशें ताचें म्हणणें। आशिष नेहराक इश्यू इज अलॉंग विथ अनदर 13 ओनर्स। हांवें तांकां दाखयलां जे सँडबॅग आहा, सो द जायतो वाद जालो, तें कोण करपा लायला, तें कोण प्रोटेक्शन करपा लायला। पंचायत हॅव नो रोल। आय हॅव शोन ऑल द NOCs, वन इज फ्रॉम द MLA, वन इज फ्रॉम द लोकल पर्सन एंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट। सो आमगेलो रोल कांय ना, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द शोर। सो आयज लोकांक सगळें दाखयलां वीथ पेपरवर्क डॉक्युमेंटेशन दॅट विथआउट पंचायत NOC दे हॅव डन।
So that issue is resolved. Now about his road, the matter is with CRZ. CRZ and then hearing dila, आम्ही एक notice धाडला. So CRZ probably will give him final hearing and to restore the land back to original or to take permission. So आम्ही Panchayat have not so much power in CRZ. CRZ authority CZMA have more. So it is referred to them and that action will be taken. Sandbag, sorry, and sandbag AGR gallop, that is wrong. Sandbagaचेर उलयताय. There are two issues there. Sandbag and road in Ashish Nehra. They are not talking about road. They are talking about the sandbag. Sandbag कोण घातलें the erosion. That is the neck part of the Kabala Singh, the river and the sea meets. So WRD in got a decision घेतला आसतलें because of erosion reports which are coming centrally. गोडे हो जाग तरी आमी एक पायलट प्रोजेक्ट एस करुया म्हूण आनी थिंग घालपाक तेम तयार केल्ली बट यू कॅनॉट ब्लेम MLA or पंचायत they should all come together and decide what to be done but don't put a blame on sandbags. सँडबॅग घालतलो जाल्यार सगळ्यांची परमिशन घेवपाक जाय न्ही एकूच कडेन घालून फायदो ना आनी खंय हें जाता न्ही कट आवट जावपाक शकता. Yes, थिंग काटिंग कोण कांय केलें ना थिंग जे जाग्यार डिस्ट्रक्शन जाल्लें थिंगाच गायलें but WRD will give you a good answer. They know better than us because they are the technical body. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आयतारा शेल्डेची ग्रामसभा पंचायतीच्या ऑडिट अतिक्रमण बेकायदेशीर दोंगर कापणीच्या विशयावेल्यान बरीच तापली. तशेंच हेर विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. फाटल्या 2-3 वर्सां सावन पंचायतीची ऑडिट जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. जाल्यार शेल्डे वाठारांत जावपी बेकायदेशीर दोंगर कापणीचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केली. उपरांत ह्या सगळ्याची सखोल चवकशी करून कारवाय करतली अशें आश्वासन सरपंच गौरी गावदेसाईंनी दिलें. आज 3 नोव्हेंबर 2024 आज शेल्डे पंचायतीची ग्रामसभा मिटींग जाली. तातूंत भितर शेल्डे पंचायतीच्या वाठारांत गांव उद्ध्वस्त करपाचे प्रकल्पांवर ग्रामस्थांनी आपलो विचार मांडले. तातूंतल्यान एक सर्वे नंबर 122/1C शेल्डे पंचायतीन ज्या ओनरान आसपास दोंगुर्लो जो आसा तो उद्ध्वस्त केल्लो आसा, टोटल उद्ध्वस्त केल्लो आसा आनी हावजींग बोर्डाच्या रस्त्यांतल्यान हेवी मशिनरी व्हरून टोटल हिल कटिंग थंय आशिल्ली बायोडायवर्सिटी सगळी नासाडी केल्ली आसा. शेल्डे पंचायतीचे तो प्रोसेस चालू झालेले आसा ऑडिट करपासाठी तेजेर आमी डिस्कशन कितले वर्सांचे आशिल्ले? सरासरी 7-8 वर्सांचे ऑडिट इनकम्प्लीट आशिल्ले ते 2-3 वर्सांत केला आणि 3 वर्सांचे पेंडींग आसा आणि ते करता डिसेंबर पयलीं करता अशें आमकां सरपंच सेक्रेटरीन आमकां एश्युरन्स दिलेली आसा. दुसरो पॉयंट घेताना चोगले टेस्टांचेर आमी अख्ख्या ग्रामस्थांक उपस्थित जाले तितल्यांनी आमी ठराव पास केलेली आसा की हांगा रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स जावची न्हू, हांगा इंडस्ट्रियल झोन आसा तोच चलचो. सरकारान तेजेर बऱ्यांतली बरी कारखानो हाडचो जेणे करून आमगेल्या ह्या शेल्डे वाठारांचे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आसात तांकां रोजगार मेळपासाठी हांगा बरी इंडस्ट्री हाडची असो हें चलयलेलें आसा. ह्या गांवांत गेल्या 2 वर्सांक ते चल्लां आनी गांव जसो डिस्ट्रॉय जावपाक लागला अशें दोळ्यांमुखार येता म्हणून आज ग्रामसभेक आमी प्रश्न दाखल केले. गंवळ आसूं हिंगा 1,18,000 स्क्वेअर मिटराचेर विथावट परमिशन, विथावट पंचायत परमिशन, विथावट TCP परमिशन मोठ्या प्रमाणात प्लॉट डेव्हलपमेंट जावपाक लागला. तशेंच हांगा हे तर TCP परमिशन नासतना पूण शिवनगर ह्या भागात 122/1C ह्या एक हिल व्यू ज्या जाग्यार वचपा खातीर 3 मिटराची फकत वाट आसा त्या जाग्यार TCP डिपार्टमेंटान सेटलमेंट आशिल्ल्या आधाराचेर एक फायल पास केल्या तातूंत 40 ते 50 प्लॉट जाल्ले आहात. एबाव 12 मिटर हिल कटिंग जाल्लें आहा आनी पंचायतीच्या मेजार ती फायल आहा आणि त्या बाबतीतही आज आम्ही या ग्रामसभेत प्रश्न विचारला की हाजी तुम्ही परमिशन दिले काय ना. आणि मातशें आशिल्लें सो ऑडिट सुरू जाल्लें मातशें कांय कारणास्तव तें डिले जालें. सो मागीर ऑडिटरान व्हिडिओच्या डायरेक्शनान ह्याच ऑडिट आमी डिसेंबरान आतां करपाचें आसा. सो हे बाय डिसेंबर म्हळ्यार आमी फूल क्लियर करून नव्यान कितें आसा तें पेंडींग मतलब स्टाफ थोडे आसा न्ही कितें तरी भितरले एक तर स्टाफ थोडे सारके सेक्रेटरी आशिल्लो काय दुसरो सेक्रेटरी हाडलो आनी सेक्रेटरी मातशें मुखार वचून तें करपाक जाय पण सेक्रेटरीन तें केन्ना. पण हो जो सेक्रेटरी आसा तेणी तेज्या उपरांत येवन एक 2-3 वर्साचें ऑडिट केल्लें आसा. एन्क्रोचमेंट केल्लो तेजेर आमी पळयतले कितें एन्क्रोच जालां कशें. एक्चुअली तें हावजींग बोर्डान सुद्दां तेतून दखल घेवपाक जाय म्हाका दिसता. तरी पण कितें आसा पळय पंचायती थ्रू आमी कितें करपाक शकता. कितें एन्क्रोचमेंट केलें म्हणटा कितलो जागोचो?
एक अमकोच हय अशें सांगला तेणें एनक्रोचमेंट केल्या तेजेर आतां ग्रामसभेक हो इश्यू येयल्लो आसा सो हांव ते मुखार व्हरोन ते सगळें इन्स्पेक्शन करून पळोवपा जाय म्हाका की कितें एनक्रोच केला कितलो जागो एनक्रोच केला हेजेर हांव मागीर पळोवन इन्वेस्टिगेट करतलें आनी तेज्या उपरांत कितें करपा तें मुखार हांव धाडटलें तेका लागून आमी ग्रीन म्हयन्यान ग्रामसभा घेता लोक जे सांगता पण सारकें आसा हांव म्हणटा पण थोड्यो गोश्टी आसा पळय ते लोकांकूय समजूंक जाय अशें म्हाका दिसता पण तरी सुद्दां कितें जाता तितलें जे बरें करपा जाय एज अ सरपंच म्हणून त्या हेतून हांव तेंच्या बरोबर सपोर्टाक आसतलें आनी तें हांव करतलें. कासावली मोल्या प्रवासी बस माल व्हरपी ट्रक आनी मोटार ह्या 3 गाडयांमदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाणांक मरण आयलें. हो अपघात आयतारा राती कडेन जाल्लो. हातूंत ट्रक ड्रायव्हराक जाग्यारूच मरण आयिल्लें जाल्यार आयज हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसतना बस चालकानूय जीव सोडलो. कासावली मोल्या राष्ट्रीय महामार्गार कर्नाटकान वचपी प्रवासी बस आनी माल व्हरपी ट्रक हाचे मदीं समोरासमोर टक्कर जाली जाल्यार फाटल्यान आशिल्ले मोटरीन बशीक धक्को दिलो. ह्या भिरांकूळ अपघातांत ट्रक चालकाक काल रातीच मरण आयलें जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या बस चालक आनी हेरांक पीएचच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केले. आयज उपचारा वेळार बस चालकानूय जीव सोडलो. कशें कितें एक्सिडेंट जालो? आतां ते एक वयताले ट्रक वयताले आनी तो एक बस येयल्ले ते बेंगलोरचे खंय तरी बस आयली दोनी मारली मोकली ती गाडी आनी हांव आसा सायडीक स्लो आसा ती बस आयली आंगार येयली न्ही आमकां ती म्हाजी गाडीक ती घश्टून तुमी खंय वचपा वयताले? आमी आतां परवरी वयताले. ओके तुमकां हय ही गाडी म्हजी तुमकां घश्टून गेली ती गाडी. कितले जाण आसले फॅमिली भितर? आमची 6 जाणां फॅमिली. कोणाक काय जावना कांय जाणा देवाच्या कृपान ती दोनी मारली न्ही ती आमची बस आंगार येयले घश्टून गेली गाडी. बशीवाल्याची मिस्टेक आसतली? बशीवाल्याची मिस्टेक पळयता आमी थोडा तेका मारलो तेणी ट्रकाक आनी आमच्या आंगार येयलो तो असोच सायडीक घेवन घश्टून गेली गाडी. आमी मोल्या सुकळी हांगा आसा जे बायोडायवर्सिटी कासावली म्हणटा थंय आसा आनी थंय सद्याक 3 गाडयां मदीं हांगा अपघात जाल्लो आसा. जी स्टार बस म्हणून ती एक जी स्लिपर कोच 5:45 सुटलेली बेंगलोर वचपाक चांता ट्रॅव्हल्स ही स्लिपर कोच बस ती बेंगलोर वचपाक सुटलेली जेन्ना ही बस सुकतळी क्रॉस करून बायोडायवर्सिटी कडेन पावली तेन्ना बसीचो वेग भरपूर आशिल्लो. तेणी एलपी ड्रायव्हराक हांगा धपको दिलो आनी तेच्या धपक्या बरोबर एलपी जो ड्रायव्हर आसलो तो जाग्यारूच मेल्लो आसा. आनी दुसरी तेणी गाडी धपको दिवन ती सायडीच्या वयता फॉर्च्युनर गाडी ती गाडी मोलेंच्यान हांगा वयताली परवरी वचपाक वयताली परवरी तेन्ना हांगा ते गाडयेक तेंच्यांनी सायडीच्यान धपको दीत गेल्ली पूण गाडयेची भितर 6 जाण फॅमिली आशिल्ली ती उबळी गेल्ली ती आपली घर वयताली परवरीन तेंकां कोणाक कांयच जालें ना दय सोयेकान तेंकां कोणाक कांयच जालें ना. आनी आतां पळयलें जाल्यार फाटले ती बस व्हरोन तेणी ती आपली व्हरोन ती झाडां मारलेली आसा आनी ते बसीन भितर जी पॅसेंजर आसलेली एक बायल मनीस जाली तिका तो बसीचो एक रॉड तेजी पोटान सायडीच्यान घुसलेला तिका हॉस्पिटलान व्हेल्या ती गंभीर जखमी जाल्ली आसा. आनी ड्रायव्हर जो आसा तेजी पांय बी हांगा चिड्डोन तो कॅबिनान उरलेलो आनी तेका काडपा खातीर आतां जवळ जवळ एक तास प्रयत्न करता फोंडा अग्निशामक दलाचे कर्मचारी आनी स्थानीक लोक 1 तास प्रयत्न करता तरी तेका काडपा अजून ट्राय आयलो ना तो. आतां तेका केन्ना कॅबिनाचें काडून भायर काडटा तें पळयता आनी तेतून म्हळ्यार ही बॉडीची ही जे ट्रकाची आसलेली ती बॉडी तेंच्यांनी काडून दवरिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कासावलेच्यान एकनाथ खेडेकर. कारापूर सरवण पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेक लोकांचो सामको उणो प्रतिसाद मेळ्ळो. बेकायदो प्लॉट विकसीत आनी बांदकामां करतना पंचायतीचे तिजोरेत भर पडटा काय हे व्यवहार परस्पर जातात असो प्रश्न नंदा सावळ हांणी उपस्थित केलो. अटल आसरा आनी हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली. हे ग्रामसभेत जेमतेम 13 ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले जाल्यार 4 पंच वांगड्यांनी ताणी मारली. भितर इलिगली नोटीस तांकां इश्यू केल्ल्यो वयता मागीर तांकां आमी कितें पयशे दिता दिले हांव म्हणटा ते पयशे घेता पण ते पंचायत फंडार येता जावं ते खंय डेव्हलपमेंट आमी करता हो मुद्दो आहा कळ्ळें तुमकां पयशे दिता ते पयशे दिले पण ते पंचायती फंडार येयल्या काय तेचे पर्सनल कोणाच्या मेंबराचे गेला हे म्हाका जाय. नंतर सावंतान आमकां एक प्रश्न घातलो की इलिगल प्लॉट्स म्हणजे करता आनी तेचे कशें कितें पंचायती कडेन रिसीट आसता कारण तेजे कडेन एक 6-7 वर्सां अशी घटना जाली म्हणटात आनी तेणे बी 6-7 वर्सां जाली कोणाक पयशे दिले अशें म्हणटा ते म्हणून गेल्या 2 वर्सां पयलीं बी तेंका दिल्या आनी अशें कितें तरी जाला म्हणटात ते. सो आमी कितें म्हटलां की आमकां तुमी एक रिटर्न एक लेटर दिया आनी तेचेर ह्या विशयाचेर आमी पळयता कारण आमी आतांच येयल्ले आसा
आणि त्याचे कडेन किती अन्याय जाला तो पण त्याका सांगला आमका हे करती आम्ही मंत्री मिटिंगेन घालून त्याचे कोणे अन्याय केला या विषयाचेर आम्ही त्याका हाडून तो आम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. मेन विषय असला तो गार्बेज कलेक्शन आम्ही चालू केला आणि खंय आम्ही कमी पडटा ते बी आम्ही त्याचे सुटावो करतले. दुसरो विषय आसलो तो डेव्हलपमेंटाचो आसा तो बी विषयाचेर आमची चर्चा जाली. मंथली मिटिंगेन आम्ही ते डिस्कस करून किती पब्लिकाक जाय ते आम्ही ती तरी. पणजेचो नुस्त्याचो बाजार शिफ्ट करून 1 म्हयनो जावन गेलो तरी लेगीत नुस्तेकार पत्र्याच्या शेडीनूच आसात. आता जागोय कमी आशिल्ल्या कारणान नुस्तेकारांक तशेंच गिरायकांक अडचण जाता. तेच बरोबर नुस्त्याचें उदक फुटपाथी वेल्यान व्हांवता ताका लागून घाणी पडटात. पयलीं नुस्तेकार आपलो लुगार आपुणूच धुताले, पूण आतां तशें जायना, कित्याक तांकां आतां उदक मेळना. आतां कांय नुस्तेकार उठले उपरांत राती एक टँकर हाडून मार्केट धुतात, तरी लेगीत तेंचें धुवप वेगळे भशेन. ताका लागून सकाळ फुडें आयले उपरांत नुस्तेकार आपलो लुगार आपूण धुतात. आतां आमकां केन्ना नव्या मार्केटांत व्हरतात हें देवाकूच खबर अशें म्हणून नुस्तेकारांनी सगळें देवार सोडून दिलां. आयकात तांचें. तेणी आमकां सांगलां आमचे पयलें बांदतले आनी आमकां पयलें शिफ्ट करतले म्हणून थिंगा. आमी आतां तशें आमी कांय म्हणिना, आमकां शिफ्ट करतले म्हणून आमी रावल्या. आतां तेणें उतर दिला म्हणटो तेणें आमकां शिफ्ट करपाकूच जाय बेगीन करून. तेणें आमकां 1 म्हयन्याचो टायमींग दिलोलो म्हणजे 1 म्हयनो जालो. ते मोडटा ते मातशें अजून तेंचें काम जावंक ना. ते आतां हे मोडटले आनी ते उपरांत ते बांदतले. आतां आमच्यांनी सांगोंक जायना ते आमकां केन्ना भितर व्हरतले पळय ते. पूण आमकां मातशें प्रॉब्लेम जाता ना न्हू, ही पत्री न्हू गरम जाता आनी आमकां उदकाचें प्रॉब्लेम आहा. उदक ना हिंगा. आमकां उदक आतां थिंगा बांय आहा पूण आमकां उदक हाडूंक मेळना. बांय आहाली आमी ते बांयचेंच उदक यूज करताले. ह्या बाजाराक न्हू नाहलो केन्नाच, पूण ते आतां म्हणटा मागीर आमी बाजार बांदता तेन्ना न्हू बू सगळें घालून दितले म्हणून. पूण तेणी आतां पळोवया ते दिल्या आमी दिल्या बगर कांय म्हणपाक जायना. निवड ते सांजचे कितें करता सान मारता टँकर हाडटा आनी उदक मारता. आमी तांकां सांगलां दिसाक 1 टँकर तरी हाडून उदक मार, कित्याक नुस्त्याची सगळी घाण आसता वास पडटा म्हणटो तांकां आमी सांगलां. ते आतां रातचे धुता बस 1 टँकर हाडटा आनी धुवन वयता. आयला थिंगा आतां केन्ना पावतले खबर ना. बाजार मोडला व्हरो केन्ना बांदतलो कोण जाणा. गॅरंटी ना आमकां 8 दिसांत प्रायस जालो आमकां. 8 दिसाचो प्रायस जालो. आतां 8 दिसान बिल्डींग जाता बांदूंक. आतां देव पळयतलो आमकां आनी कितें फुडलें आमी कांय पळयना. पणजे नुस्त्याच्या बाजारात पार्किंगूय सामकी नाशिल्ल्यान लोक मेळत थंय गाडयो लावन मार्केटात येतात. कांय जाण जाल्यार रस्त्यारूय गाडयो पार्क करतात. ताका लागून मुख्य रस्त्यावयली येरादारी आडकून पडटा. पळयात. हांव आसा आयज पणजे फीश मार्केटान जे हांगासले जे वेंडर्स आसा पयलीं जे ओल्ड फीश मार्केट पणजे आशिल्ले तांकां ते फीश मार्केट डेमोलिश करता म्हणून जे वेंडर्स आशिल्ले तांकां भायर शेड घालून दिली आनी तांकां सांगलें की हांगा तुमकां बरें मार्केट मेळटलें म्हणून सद्याक टेम्पररी तुमी हांगा शिफ्ट जायात म्हणून. पूण खरी हांगा परिस्थिती कितें आसा ती आतां पळोवपाक गेले जाल्यार तांकां सांगलेलें 1 म्हयने भितर तुमकां नवे मार्केटान शिफ्ट करतले म्हणून. पूण आजून पर्यंत हांगा तांकां नवे मार्केटान शिफ्ट केल्लें ना. ताका लागून हांगा खुबशे लोकांक वेंडर्सांकूच न्हू खुबशा लोकांक त्रास जाता. जे नुस्तें व्हरपाक येता तांकां पार्किंगेचो प्रॉब्लेम जाता. तशेंच तुमी पळोवंक शकतात पार्किंग जी आसा ती पार्किंग हांगा रस्त्याचेर सुद्दां आसता आनीक तांकां रस्त्याचेर पार्किंग करून तांकां हांगा नुस्तें व्हरपाक येवचें पडटा. जेणे करून ट्रॅफिकांक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. आनीक मेन गजाल म्हटल्यार हांगासलें जें हायजीन आसा त्या हायजिनाचेर सुद्दां खंय तरी प्रॉब्लेम असो जाता. म्हटल्यार पळोवंक शकतात नुस्त्याचें मार्केट म्हणजे कशें कितें आसतलें तें तेजें उदक व्हांवता आनी कितें व्हांवता. आनीक हांगा जेन्ना वेंडर्सां कडेन उलयलें तेन्ना वेंडर्सांनी सांगलें तांकां निवळ दवरपाक हांगा उदक सारकें मेळना. कॅमेरामॅन यश बरोबर पणजे मार्केटाच्यान गौरेश गांवकर. आयतारा गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर रितीन नुस्तेमारी करपी कर्नाटक मालपेचे 2 ट्रॉलर गोंयच्या रापणकाराचो एकवट संघटनेच्या वांगड्यांनी जप्त केले. उपरांत दोनूय ट्रॉलर पणजे जेटीवयल्यान नुस्तेमारी खात्याच्या सुवाधीन केले आणि नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी ह्या प्रकाराचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. कांयच करिना. गव्हर्नमेंटा कडेन पांया पडोन मागता कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून. पब्लीक तरी निमणून आमकां हेल्प करा. 20 लाखाचें नुस्तें पण निलगड आमचो मिनिस्टर कांयच एक्शन घेयना. इलिगल फिशिंग आहे आणि लायटी मध्ये घालता.
केलेले नुस्तें काय ना म्हणून परतून येयले हे सवनाय लागता हे बुडयेचे म्हाका जे सवनाय आमची आमी मागीर मे म्हयन्यान हातेले 2 फाटी हाडले हेंका हे बोटींग 2 फाटी हाडले हे फिशरी मिनिस्टर कांयच करिना पळय सवना पळय हो आमी इल्लो एकठांय करताले हो सवनाव हे सवनायचेर आमचे मे म्हयनो धुकलता धाकटो थोडे नुस्तें हे आतां बोट भरून नुस्तें आहा तेंचे गव्हर्मेंटा कडेन पांया पडोन मागता कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून निलगड आमचो मिनिस्टर कांयच एक्शन घेयना आता नाजाल्यार पब्लिकाक पळय कितें तरी पब्लीक तरी निमणून आमकां हेल्प करा आता आम्ही दुसरे फावटी दोन बोटी पयलीं हाडलेले आणि आता 2 बोटी धरून हाडल्या आमकां कितले रिस्कान आमी 2 बोटी आतांय परतून रिस्कान आमी 2 बोटी धरून हाडल्या विथ पुलीस आमकां ते मारूं येताले पुलीस आसून आमी सालवार जाल्यार आमी मत्तेले इतले आमकां रिस्क घेवन आमी बोटी हाडटा आनी हे 2 लाख 3 लाखाचे नुस्तें 50,000 विकता 20,000चे नुस्तें आहा ही बोटी रावता 2 लाख 3 लाख बेश्टच फायन मारता हेंका 20 लाखाचे नुस्तें आहा माणकी म्हणू नाका भाव म्हणून भाव सुमार 3 लाखाचो भाव आहा बांगडो सुमार 5 लाखाचो हांव भितर गेलो हांवें पळयला नुस्तें 2 रूम आनी न्हिदता पळय ते बेडरूम 2 रूम भर भितर नुस्तें आहा बांगडो आनी सेपरेट व्हडली दारां बोटी आनी ही बोट व्हरली गोंयान आनी एक बोट ना व्हडल्यो बोटी मालफीच्यो बुल ट्रॉलिंग इलिगल फिशींग हे आनी लायटी पदेन घालता लायटी आतां हांवें आयकल्या 100 मिटरांनी कॉमेन्स केल्या कोर्टान हायकोर्टान अजूनही हे आहा तेंचे पेटिशन आहा अजूनही तेंचे पास सांगना तरी LED लायटी घालता आता हेंचे तर एक्शन जायना जाल्यार LED लायटीचेर एक्शन जावपाक जाय हेंचेर जाला तो तेंचेर जावपाक जाय ह्या पार्टी आमचे बारीक फिशरमॅन कॅनो ओनर नेरूळचे पार्टीचेर वचोन भायर गेले दवरपाक आनी तितून एक मरीन पुलिसी आशिल्लो आनी ते भायर गेले तेंकां दवरपाक आतां जेन्ना ते दवरपाक गेले तेन्ना तेंच्यांनी कितें जाव काडूची पडटा आनी ते 2 बोटी पळय दवरले तेन्ना हे 10 बोट येयले तेंच्या आंगार आतां हे बोट इन्क्लुडींग द मरीन पुलीस वॉज सिटींग ऑन दॅट बोट दे कुड हॅव कॅप्सायज देर आनी मरपाक शकताले आंगार येयले अटॅक करपाक येयले पण आतां इतले रिस्क घेवन आमचे फिशरमॅन आतां भायर वयतात धरपाक पूण खंय ना खंय कायदो पळय आसा तो खंय ना खंय लिनियंट आहा कित्याक 40 वर्सां जालीं तोच कायदो अजून इम्प्लिमेंट जाल्लो आसा आनी आमी एक्चुअली हॅड गिवन इन रिटर्न टू द ऑनरेबल मिनिस्टर आनी डायरेक्टर की हे जे कायदो पळय आहा ते एमेंड करपाक जाय जेन्ना आमी 2 बोटी पळय धरले हय मागीर तिसरी बोट आमी ताका धरपाक वयतले मागीर तो आमचो कॉन्स्टेबल आहा तो पिल्लू मारून तो थंड जालो सारको ते कशेंच रावना तेणे आपले ते गन घेवन ताका शूट करपाचो तेणे प्रयत्न केलो पूण तोय ते रावना विशल मारून तो सारको जाम आनी मागीर तेंच्या तेणेन आमकां भायर येयले अरे पर 15 मिनटां ते आमकां भायर घेवन गेले मुद्दम त्या ग्रुपान दुसऱ्या ग्रुपान आनी 10 बोटी थिंगा ग्रुप आसलो तेंचो मागीर थिंगा पावता रिटर्न आमकां ते अटॅक करपाक 10 बोटी आमकां अटॅक करपाक कशे अटॅक करताले म्हणजे पोते रिटर्न येवंक लागले ते फुल स्पीड घालून रिटर्न येवपाक लागले उडोवपाक वय आमकां मारून उडोवपाक मागीर तो कॉन्स्टेबल भियेलो आनी सगळो बसलो थिंगा कॉन्स्टेबल सारको भियेलो अशें जाल्यार आमकां व्हेरी रिस्की तुम्ही एज अ फिशरमॅन तुम्ही कितें स्ट्रायक बी करपाचें कितें चिंतलां स्ट्रायक करपाचें कांय ना जे मेरेन सरकार आमचो हे भाशेन तो चलत न्हू तुमी कितें पावल उखलतले आमी पावल पळोवया आतां फाल्यां कितें जाता तें पळोवपा न्हू आतां गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेता फिशरी कितें एक्शन घेता फिशरी डायरेक्टर फिशरी मिनिस्टर आनी आमचो CM कितें एक्शन घेता ते प्रमाणे आहा लोकांक सरकाराच्या मालमत्तेचो गैरवापर करपाची संवय जाल्या उक्तावण जावच्या पयलींच कुडबॉन जेटीचो गैरवापर करपाक सुरवात केल्ली अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयलो ह्या वाठारांत कॉलराचे दुयेंसां मेळे उपरांत कुडबॉन जेटीचो जावपी गैरवापर उक्ताडार आयलो कुडबॉन जेटी ही गोंयांत सगळ्यांत व्हडली आसून सुमार 13 कोटी ह्या जेटी खातीर वापरल्या देखून लोकांचे सहकार्य आसल्यार आमी उरिल्लो प्रकल्प पुराय करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें बोट धन्यांनी फक्त नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्हय जाल्यार कामगारांच्या भलायकेची काळजी घेवची तशेंच पुलीस व्हेरिफिकेशन करचेचे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कुडबॉन जेटीच्या उक्तावणा वेळार केलें जेटी बांदून कंप्लीट जाल्यार 2-2.5 वर्सां जाली आनी तिचो उद्घाटन करच्या पयलींच लोकांनी मिसयूज करपाचें काम जें आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणांत केलां हांवें कित्याक सांगता तर बरेचशे फावटी लोकांक
गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी मिसयूज करपाची संवय जाल्ली आहा आनी आमी जर ते टायटन करिना जाल्यार सगळ्या पद्दतीत अशाच पद्दतीत ते मिसयूज करपाक लागलेले आहा. बट जेन्ना कॉलरा आयलो तेन्ना आमच्या लक्षात आयलें आमदारांनूय बी आनी मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन हांव आनी आमचो अलेक्स बाब मंत्री हांगासर आयल्या उपरांत पळयलें सगळें मॅस आशिल्लें. म्हणजे जे बोट ओनर आसा जे हांगा बिझनेस करतात तेच बाकीच्या बिझनेसांक पाड घालतात, स्पश्ट सांगल्यार जाता. आनी तेच बाकीचे प्रॉब्लेम लोकांक क्रिएट करताले सगळे जाण. आतां सोल्युशन जर काडटले आसत जाल्यार तेंचें सहकार्य म्हत्वाचें आशिल्लें. बट गव्हर्मेंट टायटन करिना तो पर्यंत एकदां मनीस आयकना. थोडेशें आमकां टायटन करचें पडलें. बट गोंयांतली सगळ्यात लॉंगेस्ट सर्विंग जेटी जर खंयची आसत जाल्यार ती कुडबोणा आसा. ट्रेनिंग हॉल म्हणजे 10-12 कोटीन जातले, आयज ताका 20 कोटी लागतले. म्हाका दिसता 2014 प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाचो. अप्रॉक्सिमेटली 13 crores ऑफ रुपीज आमी ह्या जेटीचेर स्पेंड केल्या, जेणे करून ती लोकांक बऱ्या पद्दतीन यूज जावपा खातीर. इन फ्युचर जर लोकांचें सहकार्य आसत जाल्यार उरलेलोय प्रोजेक्ट आमचो कंप्लीट करपाची आमची तयारी आसा. विनय बाबान जें सांगलें की आमकां धाकट्यो बोटी लावपाक दी, व्हडल्यो बोटी तुमीच ठरयात. आमी आमच्या बोटकारांक कंपल्सरी करतले की ह्यान फुडें निदान येता तो मनीस तेजो मेडिकली फिट आसा काय ना, पुलीस व्हेरिफिकेशन आहा काय ना, तेणी हेल्थ कार्ड घेवप हे कंपल्सरी आसा. डे टू डे बोट जी लाकडी येता ती दॅट इज ओके. बट जी बोट 4 दीस 5 दीस भितर उरता सो जे टॉयलेटूय तितके कंपल्सरी आसपाक जाय. गव्हर्मेंटा कडल्यान ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो आमी करता. बट बोट ओनरांनी फक्त नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्ही, तांच्यांनी लेबर आसलेल्या त्या लेबराच्या हेल्थाची काळजी घेवची हें तितकेच म्हत्वाचें आसा. आनी ती घेवप बाबा पुलीस व्हेरिफिकेशन आसतलें, मेडिकल चेकअप आसतलें, हेंय सगळें करप तितकें गरजेचें आसा. म्हणून म्हणजे आयच्या ह्या बऱ्या दिसा आमी जेटी हँडओव्हर केली. ती आतां बरेंच तांचें म्हणटा की तुमीच स्ट्रिक्टली मेंटेन करा. आमी स्ट्रिक्टली मेंटेन करा. हांव आनी मंत्री येतलो पळोवपाक कोणी बोटी कितल्यो लायल्यो त्यो तुमी करपाक जाय. म्हाका दिसता जर तुमी रूल फॉलो केले आनी तुमी जर आमकां कॉपरेट केलें आमचो आसा त्या स्टाफाक जाल्यार वेवस्थीत रित्या मेंटेन जावपाक शकता. टायम टू टायम तिजो मेंटेनन्स करपाचें काम आमी करता. बट कॉपरेशन तुमचें जाय. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेट खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.